आयज आमी आयकलां त्या प्रमाणे हो कुड्डो जेजूचें नांव आयकल्या उपरांत तो कोण तो जाणो. इसायास प्रवाद्यान सांगलेले की दाविदाचे कुळेंतलो एक सोडवणदार, एक राजा, एक व्हड श्रेश्ठ इस्रायलाचे पोरचेक उपजवतलो. तर हें ताच्या मनांत आसलेलें की होच तो म्हणून, कित्याक ताणें आयकल्लें की तो खूब विस्मिता घडीता आनी ताच्या उलोवपान इतलो बरो आसा. तो हे सायडींतल्यान येता जाल्यार म्हज्यान ताका विनंती करूंक जाता. आनी तो बोब मारून ताका म्हणटा, दाविदाचे पुता म्हजी काकळूत कर. तो जाणो की तो पातकी म्हणून. आनी हें म्हत्वाचें. आमी सगळीं जाणां देवाची भुरगीं, पूण देवा सारकी आमी जियेनात, ताका लागून आमी पातकी. पूण हें कशें घडलें? पयल्या वाचपान आमी आयकलां, देवान जें सगळें घडलां तें सगळें ताचे हुकुमा प्रमाणे चलताच. पूण ताणें आमकां सहकार करूंक एक स्वतंत्रपण दिलेलें आसा. तें स्वतंत्रपण आमी वापरूंक जाय. आमी कितें करता, तें स्वतंत्रपण आमचे सवें दवरता आनी आमी पयलीं वयलीं कशीं जिवंक लागता आमचेच कुडींत मनांत ओतम्यात आमच्या काळजान. ही आमची चूक. आमी जाणून जावंक जाय की आमच्यान कांयच करूंक जायना. आतां ह्या फुडें कितें जातलें तें कोणाच्यान सांगूंक जाता? आमच्यान सांगूंक जायना. पूण देव सगळें जाणो. पयल्या वाचपान आमकां पूर्णपणे हें कळीत केल्लें आसा. तर आमी ताचेर असलो विस्वास धरूंक जाय ज्या प्रमाणे आमी फकत ताका सहकार करता. आनी सायबीण मायन तें आमकां बरें दाखयल्लें आसा आपल्या जिवितांतल्यान. हांव सर्वेस्पराची चाकर जावं म्हजें सवें तुज्या इच्छे प्रमाणे, तुज्या उतरा प्रमाणे, तुजे येवजणे प्रमाणे. असलो मनोभव, एटिट्यूड आमचे मदें आमी धरूंक जाय. आनी हें स्वतंत्रपण पळय आमकां देवान देणें दिलेलें आसा. ह्या स्वतंत्रपणांत आमचें सगळेंच ताका ओपून दिवंक जाय. आनी ताका लागून हें मागणें जें सांतिनासान पत्करलें आनी दुसऱ्यांक ताणें शिकयलें तेंच आमी पत्करलेलें आसा. आनी आख्ख्या ह्या काळांत चड करून कोरोनाच्या त्या महामारींत त्या वेळार आनी हें मागणें कोम्या जातकूच घेतलेलें आसा. पूण आतांच न्हय, हांव हांगसर आयिल्ल्याकूच घेतलेलें आसा. कित्याक आमचें जिवीत आमी देवाक समर्पूंक जाय. आनी तो सगळें जाणां बरें कितें पळय तें आमचें पासत. आनी असलो तर विस्वास, असलो तर बरवासो आमी ताचेर धरून आमचें जिवीत जियेत जाल्यार खरीपणी ताचो मोग, प्रिती मोग आमी अणभवतल्या. आनी तो प्रिती मोग आमी दुसऱ्यांक जावंक लागतल्या. तर हें सगळें घडच्याक सदांच जेजून आपलें जिवीत चाललें ते भाशेन आमी सारया. रातची 5 मिनट आनी सकाळची उठली म्हणटच पयलीं 5 मिनट जेजू बरोबर सारया. सगलीं आमचे भितर आहा तितलीं चिंतनां, भावना, चाल, आठवणी आहा तितलें सगळें ताचे सवें दवरया. ताच्या नांवांत भायर काडया. आनी ताका आमी परतून आमचे कुडींत मनांत ओतम्यात अणभवतना ताचें बरेंपण आमचें सवें भरोन येता. ताका आमी हाजीर जावया. आनी आमी आदले भाशेन न्हय, नवीं मनशां. तो हे भाशेन आमकां ही नवी नदत दितलो. आनी आमी ताचे फाटल्यान तो कुड्डो गेलो ते भाशेन आमी ताचे फाटल्यान ताचे वाटेन चलतल्या. सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता. ताका हाजीर जावन सगळें आमचे भितरलें रिकामें करया. कांयच ना तें, फकत चिंतनाच ती, भावनाच ती, पूण ही आमकां इतली जोड करतात की आमच्यान बरे भाशेन चलोंक जायना. स्वतंत्रपणी आमी चलोना. रागान आमी बोल्लेले आसा, अभिरांतीन व दुसऱ्या भावनांनी. हें सगळें भायर काडून जेजूचेर दवरया. ताच्या प्रिती मोगान आमचें जिवीत सारया.